दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबारशे मय आणि हेर कांय सुवातींचेर बेकायदेशीरपणान चिरे काडपाचो वेवसाय नेटान चालू आसा. हे बेकायदेशीर चिरेखडींचेर खण खात्यान धाड घालतकीच कांय दीस चिरे काडपाचो वेवसाय बंद आसता आनी थोड्या दिसांनी परत हो वेवसाय नेटान चालू जाता. दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबारसे पंचायत वाठारांतल्या उसप वाठारांत बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ले चिरे खडीचेर शुक्रारा सांजे धाड घालून चिरे काडपाक लागपी मशिनरी जप्त केली. दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी नेहाल तळवलेकर हांच्या नेतृत्वा सकयले टिमीन ही कारवाय केली. हे खडीचेर सध्या पुलिसांची देखरेख आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यांत लेगीत हे चिरेखडीचेर धाड घालून मशिनरी जप्त केल्ली. आतां पळोवचें पडटलें खण खातें हे बेकायदेशीर चिरेखडीचेर कितें कारवाय करता तें. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.